आमी ही वोपार जायते फावटी आयकल्या आनी वोपार आमकां जेजू सांगता ती फोंप्याच्या नदरेन ताच्या दोळ्यांनी आमी पळयता. आमकां ही वोपार जेजू म्हणिना ही मातयेची वोपार म्हणिना वो बियांची वोपार म्हणिना, पूण एक वोंप्याची वोपार म्हणटा तो. कित्याक ही वोंप्याच्या नदरेन ती दाखयल्ली आसा. आनी आमी पळयत जाल्यार मोगाच्या भावान भयणीनो, एक वोंपी जो बी वोंपता तो ताका बी खंय रोवपाचें तें खबर आसता. पूण हांगा आमी पळयता एक वोंपी तो बी हें सगळे कडेन फातरता. कित्याक काय, सगळे कडेन कित्याक फातरता तो? आयज आमी पळयता थोडे रस्त्यार पडटा, थोडे बी फातराचे जमनीर पडटा, थोडे बी कांट्यांनी पडटा. कोणूय वोंपी जो जाणा कितें खंय बी घालपाचें तो एक बरे जमनीन तो वोंपतलो. पूण हो हांगा एक वोंपी आसा तो सगळे कडेन वोंपता. हातूंतल्यानच जेजू आमकां सांगूंक सोदता की देवाचें उतर सगल्यांकूच, तें आमकां अमकेच लोकांकूच म्हूण न्हय पूण सगल्यांकूच. आनी तें आमी आमच्या जिवितांत कशे भशेन घेतात तें आमचेर आदारून आसा. आमी तें पळयता जायते फावटी आमी नियाळ करून पळया मोगाच्या भावान भयणीनो, आमी देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत घेतात काय. आनी हांगा पयलीं आमकां जेजू 3 तरेची जमनी दाखयता आनी ते जमनीचेर जें बी पडटा तें देवाचें उतर पडटा तें आमकां दाखयता. आमच्या जिवितांत कसली आमी कशें तरेन घेतात काय. आमच्या जिवितांत जायते फावटी देव उलयता पूण आमी तें आमच्या जिवितांत बरे तरेन घेतात वो आमी आमच्याच पदवेचेर वा आमच्याच सगळेचेर आमी आदारून दवरलेले आसात काय. आमी नियाळ करुया.